Isaiah 41 verse 10. भियेनाका कित्याक हांव तुजे सवें आसा. घाबर नाका कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुका घटाय दिता, हांव तुका मजत दिता. म्हज्या जैते वोंत उजव्या हातान तुका सांबाळटा. 1 Samuel chapter 1. एल्कायना दोगी बायल्यो असल्यो. एकलेचें नांव हान्ना आनी एकलेचें नांव पिनेना. पिनेनाक भुरगीं असलीं, पूण हान्नाक भुरगीं नातलीं. सरेस्परान तिका वांस केल्ली, देखून तिची प्रतिस्पर्धीन तिका केणटाली आनी चिडायतली. वर्सान वरस अशेंच घडटलें. हर एक पावटी ती सरेस्पराच्या मंदिराक वेताली तेन्ना पिनेना तिका चिडायतली. देखून एक दीस हान्ना रोडोंक लागली आनी तिणें जेवंक इन्कार केले. एल्कायनाक तिचे पतीन तिका पळयलें. हान्ना, तूं कित्याक रडताय? तूं कित्याक जिविनाय? तूं कित्याक कंतिश्ट आसाय? 10 पुतां प्रास हांव तुजो चड मोग करता न्हय. ती सगळीच कंती बरीच जावन सरेस्परा प्रार्थन करूंक लागली आनी दुकांक उलोवंक लागली. तिणें अशी एक आंगवण केली. दळबाराच्या सरेस्परा, तूं तुज्या साकरणीचे दळदीरपण पळयलाय जाल्यार तूं म्हजो उडास करताय. आनी तुज्या साकरणीचेर विसार घालिनाय जाल्यार आनी तुज्या साकरणीक एक पूत जल्माचो करशी जाल्यार हांव ताका ताची जीण भर सरेस्पराक भेटयतली. ताच्या माथ्याक केदींच वाकर लावंक दिवची ना. ती गर्भेस्त जाली आनी दीस भरल्या उपरांत तिणें एका पुताक जल्म दिलो आनी ताका सामुएल म्हूण नांव दवरलें. कित्याक तिणें म्हळें, हांव ताका सरेस्परा कडेन मागून घेतलो. ह्या भुरग्याक हांवें मागुल्लो आनी सरेस्परान हांवें मागलेलें तें म्हाका फावो केलें. देखून हांवें ताका सरेस्पराक भेटयला. आपली जीण भर तो सरेस्परा भेटयलेलो जातलो आनी थंय तांणी सरेस्पराचें आराधन केलें. Psalm chapter 34 verse 5. ताचेर नदर लाया आनी तुमचे मुखामोळ परजळटले. लजेन तुमची तकली पोंदाक तुमी केदींच घालची नात. Psalm chapter 34 verse 7. सरेस्परा भियेतल्यांक ताचो दूत वेडो घालता आनी तांकां सोडयता. Luke chapter 1. जुदेयेच्या राया हेरोदीच्या काळार अबियाच्या वर्गाचो जाकारी नांवाचो याजक आसलो. ताच्या पत्नीचें नांव एलिझाबेथ आनी ती याजकाच्या कुटुंबांतली. तीं दोगांय देवा मुखार नितीवंतां आसलीं. सरेस्पराक सर उपादेस आनी नियमां ती आक्षेपाविणें पाळटलीं, पूण तांकां भुरगीं नातलीं. कित्याक एलिझाबेथ वांसटी आसली. त्या शिवाय तीं दोगांय उतार प्रायेक पावुल्लीं. जकारी तो धूम भेटोवच्या वेळार लोकांचो जमो भायर मागणें करीत आसलो. तेदवां सरेस्पराचो एक दूत धुंपावेदीच्या उजव्या उबो आसलेलो ताका दिश्टीक पडलो. ताका पळोवन जकारी घाबरलो आनी व्हड आकांतान भरलो. पूण देवदूतान ताका सांगलें, जकारी भियेनाका, देवान तुजें मागणें आयकलें. तुजी पत्नी एलिझाबेथ एका पुताक प्रसूत जातली. ताका तुवें जुवांव म्हूण नांव दिवचें. ताच्या जल्मा वरवीं तुका व्हड संतोश जातलो आनी जायते जण उल्हास पावतले. जजेस चॅप्टर 13. त्या वेळार जोरान दानाच्या कुळयेचो मानोवा नांवाचो एक मनीस जियेतलो. ताची बायल वांस जावन आसली आनी तिका भुरगीं नातलीं. सरेस्पराचो दूत तिका दिश्टी पडलो आनी ताणें तिका म्हळें, तूं खरीच वांस आनी तुका भुरगीं ना, पूण तूं गर्भेस्त जातली आनी एका पुताक जल्म दितली. जागृत राव आनी जावं दाका सोरो जावं हेर सोरो पियेनाका, अशुद्ध खाण खायनाका. कित्याक तूं गर्भेस्त जातली आनी एका पुताक जल्म दितली. ताच्या माथ्याक वाकोर लावंक नजो, कित्याक तो चेरको आपल्या जल्मातावनचो देवाचो नाजीर जावंक जाय. तो इस्रायलितांक फिलिस्तियाच्या हातांतलो निवारूंक सुरू करतलो. Psalm chapter 121. इस्रायेलाचो राखणो.
पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारतां, खंय तावन येता म्हजो आदार. सर्वेस्परांतावन येता म्हजो आदार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. तो तुजे पांय निसरूंक दिवचो ना, जो तुका राखता तो निदाना. ना इस्रायेलाचो राखणो निदाना जेमेना. सर्वेस्पोर तुजो राखणो तो तुका सावळी दिता, सर्वेस्पोर तुज्या उजव्याक आसा. दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना, आनी रातचो संद्रेम तुका त्रास दिवचो ना. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पोर तुका राखतलो, तो तुजो जीव राखतलो. तूं भायर भितर सरतना सर्वेस्पोर तुका राखतलो, आतां आनी सदांकाल.